तर मानाधिक मुख्यमंत्र्याक प्रेसाकय मेळना आणि विरोधी पक्षाच्या लोकांकय मेळपाक तयार ना। मग आयची ही विजिट जी जाली सेक्रेटेरियटात म्हणजे सचिवालयात, ही भारतीय जनता पक्षाच्या इच्छेनुसार झाली की मनोहर पर्रीकरा याच्या इच्छेनुसार झाली? आज त्याका जबरदस्तीन चलोवपाक लायलो, ते चलपाक लावन कितलो वेळ तो रावलो आणि कितल्यो फायली सही केल्यो कारण त्याचे हात चलनात। जर ती मनोहर पर्रीकराच्या इच्छेनुसार झाली असत जाल्यार मनोहर पर्रीकार एक शेवटचो म्हाका दिसता पळोवन घेवपाचो यत्न करता की आपण खंय खंय काम केलां, खंय करूना, आणि तेचे खातीर जर भारतीय जनता पक्षा तांकां हात दिवन फुडें व्हरूंक सोदता जाल्यार ती ताकद येवप साहजिकच आसा। कारण नाकांसून पोटा पर्यंत जी वादी आसा ती वादी घेवन फिरप हे मेडिकली इतले डेंजरस आसा की तातूंतल्यान खंयच्या जागेर जे इन्फेक्शन आसा ते इन्फेक्शन तत्काळ जावन अघटीत जावंक शकता। आणि हे एक्झिबिशनिझम हे मनोहर पर्रीकराच्या लायफाचेर बेततले असो भंय आमकां आसा। तेन्ना ती काळजी घेवपाची गरज भारतीय जनता पक्षा कडेन ना अशें आमकां दिसता। मनोहर पर्रीकरान एक आराम करपाचो निर्णय घेवपाची गरज आसा।